नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या साष्टकारी कार्यावळीकडे येवकार. सध्या गोंय सरकार एक कायदो हाडपाक सोदता. तो म्हणजे जी गोंयांतली बेकायदेशीर बांदकामां आसात ती तांकां रेग्युलरायज करपाचें आनी हातूंतले कोमदादीच्या जाग्याचेर जर बेकायदेशीर बांदकामां आसात ती रेग्युलरायज करपा सारके कायदो हाडपाक सोदता. ताका लागून ह्या कायद्याक विरोध करपा लागून सगळे कोमदाद एकठांय आयल्यात आनी काल चिंचोणे हांगा एक मिटींग जावन जवळपास 67 कोमदादीचे एटर्नी आनी कांय अध्यक्ष थंय येवन डिस्कशन करून ताणें हें केलां की जर सरकारान हो आमचेर कायदो लादलो जाल्यार आमी सरकाराक सुप्रीम कोर्टाक मेरेन व्हरून चॅलेंज करतले. बेजिकली एक हें येता की गोंयच्यो जमनी गोंयकारा कडेन सेफ आसात काय कितें. कोमदादी सारके जमनी ज्यो सगळे गांवकारांतले जमीन म्हणून तेंपार मान्यता आशिल्ल्यो तांच्यो उरल्यात काय कितें. आनी मेन म्हणटात ते ह्यो जमनी वाचोवपाक जाय जाल्यार आतां कितें करपाक जाय. आनी ह्याच फाटभुंयेचेर आतां लोलया जी कोमदाद आसा काणकोणची तांच्या हाजेर जवळपास मोठ्याच जाग्याचेर फिल्म सिटी येवपाचो प्रस्ताव आसा. ताका लागून एक सद्या खंयच्या लोकांनी बी थंय विरोध करपाक लायला. कोमदाद ह्या प्रस्तावाक फॉर आसा पूण लोक थंयचे स्थानीक आसात ताय विरोध करतात. ह्याच फाटभुंयेचेर आमी हांगा चर्चा करपाक आपयल्यात ते गोवा फॉरवर्डाच्या एनवायरमेंटल सेलाचे कन्वेनर विकास येवकार. म्हाका एक सांग विकास, हातूंत भितर आमी राजकारण हाडचें न्ही पूण एक म्हाका सांग की सद्याक जो काणकोणा पूण एकंदर कोमदादीची जमनी आनी ताचो वापर असो एक मोठो प्रश्न आसा. आनी तुज्या काणकोणाक एक तर 2 कोमदादीचे प्रश्न आयिल्ले आसात. ताचे पयलीं आमी हो गरजेचो येता फिल्म सिटी एदे व्हडले जाग्याचेर ती फिल्म सिटी येवपाक सोदता. कोमदाद आसा ती ताका फॉर आसा, आमचे लोकल आसा ते ताका विरोध करतात. कित्याक म्हणून पळय, कोमदाद ही जी प्रॉपर्टी आसा ती खूब व्हडली. म्हाका समजा लाखांनी स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टी ही लोलयां आसा, म्हणजे भगवती पाठार आनी तो माटी टॉवर अशी प्रॉपर्टी आसा. आनी ती प्रॉपर्टी फक्त जमीन जी आसा तेका एक म्हत्व आसा. म्हत्व ते हातूंत मुद्दम नमूद करना. तो भगवती पाठार म्हणटा असो सुंदर निसर्गान नटलेलो सारको वाठार. थंय तुका मोर नाचता ते दिसतले, माकड नाचता ते दिसतले, गोयरेडे आसात, रानदुकर आसात, म्हणजे सैमाचे जनावरां जीं आसात, शेवणी सुकणीं सगळे आसात, सामके आसात. आनी वर्सान वर्स तो वाठार तसोच आसा, सैमान म्हटलो तसोच आसा. पूण 2017 कितें तरी 18 कितें तरी IIT हाडपाचो थंय प्रयत्न केलो. स्थानीक लोकांनी विरोध केलो. स्थानीक लोकांनी विरोध करून सांगलो की तो पाठार तसोच आसूं दी. आसूं दी म्हणपाक तेची 2 कारणां आसलीं. एक ते म्हणटात की थंय जनावरां रावतात. आमी सगळे दोंगर कापून आमी सगळे वाठारां वचून पाठार जर आमी मनीस रावपाक लागले मागीर जनावरांनी रावप खंय. थंय रावता सुकळीं आमी मनीस आमी आमचो हक्क मागपाक शकता. जनावरां खंय, शेवणी सुकळीं कोणा कडेन हक्क मागतले तांचो सरास विशय आमी करपाक जाय मनीस जातीन. असो थंय आसलो. मागीर थंयच्या लोकांनी कायद्याची लढाई लढले, रस्त्यार येवन जाले, रेजोल्युशन पास केली, सिग्नेचर कॅम्पेन केली, सगळो तरेचो बोवाळ केलो. बोवाळ केले नंतर ती IIT थंयसान गेली. मागीर IITचे ते व्हडले राजकारणां सोडून दिली, गेली. आतां परत एकदां थंय फिल्म सिटी येवपाक सोदता. फिल्म सिटी कित्याक तर तांची एकूच म्हणजे ते कितें म्हणटा की रोजगार. आतां मातशी रोजगाराचे 2 मिनट उलयता. रोजगार कितलो मेळटलो ना. काल ह्याच विशयाचेर गोमंतक टीव्हीन आमचो कोमदादीचो अध्यक्ष आसा विश्वजीत वारीक आनी दुसरो आमचो फिल्म मेकर लक्ष्मीकांत शेळगांवकर बरोबर तांचे लक्ष्मीकांत सांगला कितले रोजगार मेळटा पडटा. रोजगार आतां रोजगाराचो एकूच म्हणजे रोजगार मेळटा. हांवें दाखोवन रोजगार आमी मोपा एअरपोर्टाचेर इतली लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन दिला. रोजगार कितलो मेळ्ळो मुख्यमंत्र्या कडेन उत्तर ना किंवा सरकारा कडेन. आयुष्य हॉस्पिटलांत कितलो रोजगार गोंयकारांक मेळ्ळो. रोजगार ते स्थानीक टॅक्सीवाले म्हणटा आमकां थंय स्टॅम्प जालो तो कळ्ळो तुमकां. आतां लोक बोवाळ मारतात. आतां ते जाले नॉर्थाची गजाल आमी सोडून दिवया नॉर्थाक नाका. IIT जालो आमच्या वाठारांत कुंकळी NIT
आणि तो दोंगर इतलो सुंदर दोंगर कापून तुम्ही निसंतान करून थंय NIT बांदला. कितले कुंकळकारांक जॉब मेळ्ळे हे म्हाका सरकारान सांगचें. कुंकळकारांक जॉब मेळटा काय ते कुंकळकारांक गेट क्रॉस करून भितर वचपाक मेळना पळय थंयच्यो आनी दुसरें आतां तुका दुसरे मुद्द्याचेर येता हो रोजगाराचो सोडया. आमी BJP सरकार हिंदुत्वाची गजाली करता बरोबर. हिंदुत्व म्हळ्यार कितें आमची परंपरा आमची रूढी आमची आस्था आमची श्रद्धा आमचो विश्वास देवळां सैमाची पुजा करप जनावरांची पुजा करप म्हळ्यार हिंदुत्व. मान काय केवळ हिंदू मुसलमान करप म्हळ्यार हिंदुत्व जर खरें जर तुमचें आसा जाल्यार असले वाठार दवरात. गांवांपण आसूं दी. आनी काल तेजो तो एक अध्यक्ष उलयतना म्हणटा की तो सगळे लोक गेले गांव सोडून गेले. कोण गेले हे 141 मेंबर आसात. ह्या 141 मेंबर पयलीं गेले गांव सोडून. स्थानीक लोक थंयच आसा. तो मागीर नुस्तेकार भाव आसत शेतकार भाव आसत बाकीचो आमचो क्रिस्तांव भाव सगळे थंयच आसात. ते सोडून गेले ना. आनी बरें पोटाच्या निमित्यान एखादो मनीस जर मडगांव येवन पणजेन रावता जाल्यार ते गांव सोडून गेले म्हणनात. आपले ज्यो सणां आसूं ती ते वतातच गांवांत. ते गांवपण जायत न्ही. पण तुम्ही रोजगाराच्या निमित्यान बरो वाठार काडून जर दिता जाल्यार म्हाका मान्य ना. म्हजो विरोध आसा म्हणजे पक्षाचो विरोध आसाच. पण तुमी हाजे पयलीं हो विजय सरदेसाय जेन्ना काणकोणा ते आमचो विजय वगैरे तेन्ना लोक हो विशय घेवन आयिल्ले तर काय लोक आयले तेच कडेन की ह्या विशयाचेर ताणें सांगलें आपल्या परत येवन तुमी मेळा आपूण ताचो विशय काड आनी येतलो विधानसभे भितर हो विशय येतलोच. प्रश्न विधानसभे भितर यो किंबहुना विरोध करप हाचो ना. प्रश्न आसा की आमी ते सैम इबाडून म्हणजे आमी म्हणटा सैम इबाडून तो विकास तो कसलो. जेन्ना पयलीं थंय NIT येवपाक आशिल्लें तुज्या ते भगवती पठारार तातूंत भितर मेन लोकांचो इश्यू आशिल्लो की तो जो पठार आसा हो वयर आसा थंयच्यान सगळे उदकाचे मेन स्त्रोत आसा उदकाचे झरे आसा थंयच्या स्त्रोतान सगळे ते जर कापले किंवा तातूंत जर बेर केले जाल्यार तो मेन सोर्स उदकाचो काबार जातलो. अशें जेन्ना आसा तेन्ना परत त्या तशाच तरेचो आनीक प्रोजेक्ट थंय येवप किंवा प्रपोज करप. एकदां उपोज जावन खबर आसतना एकदां उपोज जालो म्हणून एक प्रोजेक्ट वता त्याच तरेचो तसोच त्याच धर्तेचो दुसरो प्रोजेक्ट येता. सो आतां कितें म्हणटात तेका मेंबराक कशी करून ती प्रॉपर्टी खंय तरी कोणा तरी दिवपाक जाय. पळय तूं जाता तेंगेलो सैमीक स्कूल हाडपाक सोदता तुमी ताका कितली तरी मागीर सोलार प्लांट 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन सोलार प्लांट हाडपाक सोदता तुमी सैमीक स्कूल हे सोलार प्लांट फक्त कित्याक लागून सोलार पॅनल्स घालून थंय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करपाची कितें म्हळ्यार कोण करता. तूं प्रायवेट सॅक्टराक दिवपाक सोदतात ते मुंबयची कोण तरी पार्टी आमी पळय ते मागीर सोलार लायट विकपाची सरकाराकच दिवपाची न्ही. म्हाका समजना की एखादी जर एक जमीन आसा वाठार आसा तो कितें म्हण नश्ट करप आनी तातूंतल्यान शेवटाक आमकां मेळटा कितें. बरें हो एक प्रश्न म्हाका हेतून सैमीक दृश्ट्यान पळया तर थंय जनावरां आसा थंय शेवणी आसा तें वचप खंय. मागीर तुमी म्हणटा बिबटे गांवां येतात तुमी म्हणटा बाकाड गांवां येतात मागीर ते खंय वतले. तांचोय विचार जावपाक जाय न्हू. सरकार सगळें उलयता जाल्यार तांचोय विचार जावपाक जाय. म्हाका दिसता ते जे कोमून जातीचे 141 मेंबर तातूंतले कितें 38 कितें तरी मेंबर एक्टीव आसात थंय तांकां कशें करून त्यो प्रॉपर्टी त्यो सरकाराक दिवपाक तो तेंगेलो पयशे घेवपाक पयशे तुवें घेतिल्लो सो ताका लागून जाता लोकल्स जे आसात तांचो कन्सर्न कितें की कित्याक लागून तांकां हे आमचो नाका एक फकत सैमीकच काय आनीक कितें आर्थीक आसा किंवा थंय लोक हॅबिटेट आसा ते विस्थापीत जातले अशें तातूंत 2-3 विशय. एक तो सैमीक ताका भावनीक आसा थंय देव म्हणजे गड्यांची वचपाची जात वाट 7 वाठार आसात ते तो एक जालो. आनी दुसरें मात तांचें म्हणणें आसा की गांवांत जेन्ना पळय हे म्हणलें म्हणजे आमी म्हणटात ताका फिल्म सिटी म्हण भायलो लोक येवन भरतलो. भायलो लोक येवन भरतकच ताजेर तो एक्स्ट्रा बर्डन. आतांच आमच्या वाठारांत गांवडोंगरी खोतीगांव श्रीस्थळ गांव हातूंत उदक ना. मागीर हांची उदकाची पुरवण कोण करतलो. आमकां सारकी लायट मेळना मागीर ह्यांका लायटीची पुरवण कोण करतलो. अशे जायते मुद्दे आसात. लोकांक म्हणून लोक कितें म्हणटा आमचो गांव आसा तसोच आसूं दी आमकां तो नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हाडूं नाका. बरें तुका आनी एक बाब सुशांत बाबा मुद्दम सांगता ते कितें म्हणटात ग्रीन प्रोजेक्ट आनी तांकां फक्त कोमून जातीचो जाग दिसता. IDC कडेन जवळपास कितलीशींच लाखांनी स्क्वेअर मिटर काणकोण श्रीस्थ वाठारांत आसा. पयलीं 2-3 फॅक्टरी बऱ्यो चलताल्यो ते सगळे बंद केल्या आमच्या IDC कडेन आसा. थंय एखाद्या प्रोजेक्टाचेर कित्याक विचार जायना काय तो IDC कडेन आसा आमकां थंय कमिशन मेळपाना असो कितें भाग आसा.
असली जमीन करात ती यूज आयडीसी अशीच आसा ती यूज कर दी तूं हाड दी कोणा एम्प्लॉयमेंट कर कोणी हाडे तुमकां पण बरो सैमीक दृश्ट्या जेका म्हत्व आसलें सगळं लोकांना विरोध आसतना विरोधाक वचून तुमी कोणा खातीर करता आनी कित्या खातीर तो मोठो प्रश्न जे म्हजे खातीर तरी आसा बिकॉज सद्याक हो आतां कोमदादाचे जमनी वाचयात म्हणून जे गोंयांत काल काल पयलीं सांगून सुरू जाली काल सांगून ताका चड लेट आयला काल ताणें पिसोडे मिटींग घेतली फाल्यां आमचे नॉर्थ गोवाक जावपाचें आसा एक म्हाका सांगता म्हणजे हो एक लोलयेचो हें जालो आनी एक हें जाता तो म्हणजे नगरशेची आमचे कोमदार आज ते तुझे नगरशेचे लोक आज फातोड्ड्या तुज्या सरसायेक ताणें सांगलें की आमचे जवळपास 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी कोमदादीची जंय लोकांचे काजू आसात बिये आसात थंय रोयतात ती काडून एक दिल्लीच्या पार्टीक विकले आनी कोमदाद म्हणटात ती आपली जमिनीच न्ही सो हे कितें हांव मातसो उजवाड घालता जवळ 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ही नास्तिमाळाच्या अशा टोकार आसा म्हणजे म्युनिसिपल ज्युडिक्शना भितर जर पळयल्यार सगळ्यांचो व्हडलो वाठार तो थंयसान तुका सगळो दर्यो बिर्यो सगळो दिसता सारको म्हणजे बरो प्रॉपर्टी ती आनी त्याच कोमलदादी भितर IIT आयिल्ली त्याच कोमलदादी भितर नवोदय आयला नवोदयान आनी ITI दोगांनी पयशे कोमलदादी करतात इन्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन सगळे कोमलदादीच्या नांवार आसा पोर्तुगीज काळाचो डॉक्युमेंट आसा ओके हा पळय कुशीन आसले तन्नेचे ऑलरेडी हे सगळे आसात आनी ITI जेन्ना जाली ताणें परमिशन कोमलदादी कडच्यान घेतलें कोमलदादी पयशे भरले नवोदय आयले नवोदयान म्हणलें हे वेली डॉक्युमेंट न्हू म्हणजे तेजी नांवार आहा ताका पयशे पडटले न्ही आनी अशी हो वाठार आनी त्या वाठाराचेर असो सरळ गांव म्हणजे असो गेलो जाल्यार तुका आमचो देळे लागता एक सायडीन देळे लागता एक सायडीन किल्ली गांव लागता आनी तो बरो असो वाठार थंय जनावर चलपाक वता काजू आसा सगळें आसा अशें सकल एक मनशाची प्रॉपर्टी आसली ती प्रॉपर्टी ताणें क्लेम केली की कोमलदाद ही प्रॉपर्टी आपली आनी 2010 जशें तांच्यांनी सांगला म्हायती पुरवण केला आमच्या अध्यक्षा मुखार सगळे गेली ताणें डिटेल्स दिला त्या मनशान क्लेम केली ही प्रॉपर्टी आपली म्हणून ही जेन्ना आपली म्हणून केली क्लेम केली कोर्टात सगळी डॉक्युमेंट आसतना कोर्टात केस घातली त्या मनशान घातली जो मनशान सकल एक प्लॉट आसलो ती आपली म्हणून कोमलदाद आपली ओके कोमदादी केस कोमलदादीचो त्या वेळा लेटरीन बरोवन दिले हय ती ताचीच प्रॉपर्टी आमची न्ही म्हणून आनी कितें तरी थर्ड पार्टी करून ती प्रॉपर्टी ताच्या नांवार केली इतली 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ताच्या नांवार जाली त्या मनशान ते म्हणजे 2020-21 कितें तरी ते सेटलमेंट झोना बिना हाडून ती प्रॉपर्टी कोणा तरी विकली तो मनीस चारी बाजून तो कंपाउंड बांदता आनी हो मॅटर हायकोर्टाकूय चालू आसा आनी कलेक्टर ऑफिसांकूय बी चालू आसा विकली कोणाक पूण दिल्ली मनशाक ती प्रॉपर्टी विकली कोणी ह्या मनशान ही प्रॉपर्टी ताची नासलीच ही प्रॉपर्टी क्लेम केली आपली कोमलदादी खंय तरी फिक्सिंग करून हे जाला हे प्राथमीक दृश्ट्या आमकां आरोप आसा आतां ही येदी व्हडली प्रॉपर्टी ज्या परत त्या राना भितर असली जनावरां आनी सगळे आसात आनी बरो सुंदर असो तो वाठार म्हळ्यार दोंगर तो इनफॅक्ट आतां तुमी कितें तरी फिक्सिंग करून अशे पद्दतीन जर कोमलदादीच्यो प्रॉपर्टी जर भायल्या प्लेयरान जर तुमी विकपाक लागले मागीर जावप कशें थंय सद्या लोक आसात चारी बाजून लोक आसा मदीं तो दोंगर ह्या सायडीन जर तूं वचत जाल्यार तुका किल्लो गांव लागता आनी ह्या सायडीन आसा तो देळे लागता आनी मदीं थंय ती मल्लिकार्जून कॉलेज ITI नवोदया अशें सगळो गांव तो आनी तो मदीं जो उरलेलो 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ती आतां तेणी विकला आनी तो ऑलरेडी कंपाउंड बांदपाक स्टार्ट केला स्थानीक लोकांना विरोध आसा जवळ जवळ 500-600 लोक ताका विरोध करतात मॅटर हायकोर्टा आसा मॅटर हातूंक आसा कलेक्टर ऑफिस आसा मामलेदार ऑफिस आसा तरी आसतना सगळ्याक म्हणजे कुशीन दवरून हे लोक करतात म्हणजे अशा तरेचे हुकुमशाही आनी कशाचो हो मोठो स्कॅम हांव तुका सांगता हो मोठो स्कॅम आनी हो उजवाडाक येतलो कोण आसा आसात तेतून मोठे मोठे प्लेयर आसा राजकारणी आसात आतांचे राजकारणी तातूंत गुंतलेले आसात आनी हो स्कॅम सत्ताधारी गटांतले आसात आनी हो जो इशू आसा विधानसभेच्या पटलाचेर येतलो म्हळ्यार येतलो आमकां आमच्या अध्यक्षान एश्युरन्स दिला आज जवळ जवळ तांचे 20-25 लोक आयिल्ले अध्यक्षा कडेन ताणें सगळे इन डिटेल सांगलें तें सांगतकच तोय अशा कशा पद्दतीन तुमी प्रॉपर्टी खातात कोमलदादीचो
म्हणून कोमुलदारी म्हाका दिसता खंय तरी टायम आयलो सगळे कोमुलदारी आनी एकठांय कायदे येवपाक जाय नाजाल्यार अश्योच भायले सादें घर एक ल्हानशें घर जर कोमुलदारीच्या हातूंत भितर बांदलें जाल्यार हे एटॉनी भितर वचून तांचें घर मोडटात गांवचो लोक स्थानीक लोक बांदताले आनी भायल्याक तुमी ती आपली न्हूच म्हणून विकतात म्हण हे कशे पद्दतीचो कारभार तुगेली आतां आमी चर्चा आमयता आसतना म्हाका एक केलो की काणकोण एक तेंपार काणकोण म्हणटा तो सामको नीज काणकोणकाराचो गांव थंय तुगेले ते तुजे दर्यावेळेर पागी भाव आसात कुशीन थोडे रेंगर भाव आसात वयले वयच्यान आमचे आदी आमचे वेळीक ते आसात हांचो गांव आज काणकोणाक काणकोणकार असो गांव म्हणटा ते उरला काय आतां तो सद्याक दिल्ली वालीचो गांव जाता तुगे जर पाळोळे पळयले आनी मातशें आगोंद पळयले अशें दिसपाक लागता की तुमचे शेत चले कोण ते आमचे स्थानिकाचे शेत पूण चलयता म्हणून सगळे भायले सो हो जो चेंज जाता ताका लागून हे आमचो अशें जर प्रत्येक वेळार नाका नाका म्हणटा हाका लागून काही आनी कितें नव्हे हांव तुका एक म्हायती दिता पोळे खूब खोला पर्यंत एंटायर आमकां बीच लागता असो बीच आनी असो दोंगर असो खंयचीच खंय तरी पळोवपाक मेळटलें सकयल आमचे रेने भाव रावतात पयलीं रेने हे काडटाले सूर काडटाले आतां बंद जाले नुस्तेकार भाव रावतात आतां नुस्तें मारपाचे वेळेर मातशें कमी प्रमाणांत जालें आनी वयर रावतात आदिवासी भाव वेळेर निश्चित बदल येयला पूण स्थानिकांक रोजगारय मेळ्ळो टॅक्सीवाले भाव आमचे आसात लोकांनी शॉप काडून आसात शेत चलयतात तूं म्हणटा तशें ना सुशांत भाव जवळ 80% हो खुद चलोवपी हो गोंयकार मेळटलो आनी काणकोणकार मेळटलो आनी कशें आसा कांय जाणांनी ते चलोवपाक दुसऱ्याक दिला शक्य नासले कारण पूण ताका पयशे मेळटा ताका रेव्हेन्यू येता आनी टुरिजमा डिपार्टमेंटाक पयशे पडटा CRZडाक पयशे पडटा GST सगळ्यो पडटात हेच आमचे काणकोणाचो स्वता एक टायमार काणकोणकार नोकरी मागून मंत्र्या फाटल्यान एफड्यान धांवताले आयज ती परिस्थिती ना आयज रोजगार आमी स्वता तयार केला स्वता आत्मनिर्भर गोंय आत्मनिर्भर पूण तें काणकोणाक पळोवपाक मेळटा तुका रोजगारा लागून कोणा फाटल्यान धांवना टुरिजमा लागून बऱ्यापैकी आसात भुरगे पोट भरतात ताका एक पॉलिसी येवपाक जाय ही टुरिजम पॉलिसी शेक पॉलिसी ती अजुनी पर्यंत आयली ना आनी हाता भायर वता म्हळ्यार ताका जबाबदार आमी अश्यो जर कोमुलदारीच्यो जमण्यो अश्यो जर व्हडले व्हडले दोंगर जर आमी प्रायवेट प्लेयरांक दिवपाक लागले जाल्यार ते थंय हॉटेल बांदतले थंय व्हडले व्हडले बिल्डिंग्स बांदतले हो रोजगारय आमच्या हातांतल्यान वतलो आतां सांग आतां फॉर एग्जांपल तो कोमुलदारीच्या थंय जर एक बरो जर हॉटेल बांदलें थंय स्थानीक जे वेळेवयले जे पळय भुरगे पोट भरताले शेत चलोवन जालें कशें जातलें ताजोय विचार करपाक जाय म्हाका दिसता अजून पर्यंत तरी काणकोण हातांत आसा पूण आमी हाता भायर वचून दिवपाक ना हे तितलेंच खरें ओके सो ह्याच हाजेर आमी ही हांगा चर्चा थांबयतात मेन म्हणजे तांचो इश्यू आशिल्लो की फकत फिल्म सिटीक विरोध जाता कित्याक लागून 11 मेन म्हणटा ते गांवचे आमचे गोंयचे गांव गोंयकारांक नमस्कार जाय कितें मेन तर गोंयचे गांव म्हणल्यार आतां बेजकाकान सांगलें तशें आमचे थंयचो रोजगार पर्यटन येतकीर तो रोजगाराचेर फायदो लोकल्सांक मेळपाक जाय तो मेळटा काय कितें हे 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 प्रश्न आतां मेन मुद्दे चर्चेक येवपाक जाय कारण जो मेरेन स्थानीक लोक सॅटिस्फायड ना तो मेरेन तो विकास जर ना जाल्यार तो विकास म्हणूंक शक्य ना आमकां व्हडले कितलेय जरी सामके भव्य दिसले आनी जर गांवचो लोक रडटा जाल्यार तो विकास ना अशें म्हणचें पडटा सो हाका लागून आतां मेन म्हणटा तशें आमच्यो जमनी आमकां कशें आमचो रोजगार आमकां कशें मेन येदे व्हडले तुजे येदे व्हडले प्रोजेक्ट काडपा परस तूं म्हणटा तशें ल्हान ल्हान प्रोजेक्ट काडून जर थंयचे लोकल्साक तूं म्हणटा तुगेले तुमची इंडस्ट्रियल सिटीचे आनीक थोडे जर प्रोजेक्ट हाडून घालून थंयचे लोकल्साक थंय रोजगार मेळटा अशें कितें तरी आमकां आतां नवो मॉडेल फुडें हाडपाक जाय आनी म्हाका दिसता आतां सद्याक कोमदादी उठल्यात ते हाकाच लागून की ते म्हणटात की अश्यो आमच्या हातांतल्यो जर जमनी जर दुसऱ्याक गेल्यो जाल्यार आमकां कितें म्हणल्यार गांवांक कितें सो हो आतां मोठो प्रश्न चिन्ह निर्माण जाल्लो आसा आनीक जे विकासान म्हणलें तशें आतां हे आमचे गोंयचे जमनी सांबाळटलो जाल्यार कोण सरकार सांबाळटलो कोण आनी कोण सांबाळटलो हाजेर विश्वासून न रावता आमी स्वता त्यो जमनी कश्यो राखतल्यो हें आमी पळोवपाक जाय म्हाका दिसता की जे आमचे गांव वाचयात कोमदारी वाचयात म्हणजे अभियान सुरू जालां
तितल्यान म्हाका दिसता ही सुरवात जाल्या, पूण म्हाका दिसता आतां एक निश्चित रूप मेळटलें अशें दिलें आनी ना तशें आशा व्यक्त करया. आनीक म्हाका दिसता की लोक हातूंतल्यान जागे जावन आपले धंदे सांबाळटले इतल्यान म्हणया. सो तूं आयलो ह्याच वेळा काडून देव बरें करूं. आनीक आमचे सगळे पळोवपी आसा ताका देव बरें करूं. पयता वाज खबर केली.